बुधवार 15 जानेर. मुखेल वोल जेजू कोण नियाळाक आदार. सिमावाच्या घरा ताची सासू पिडेंत आसली देखून गांवचो सगळो लोक भोंवती भरलेलो आसलो. जेजू कोण हें चिंतूंक ती पडटात. जेजू देवाचो पूत. देव मनीसपण घेवन मनशा सांगाता आनी बरोबर जियोंक आनी मनशा कोळ पातकांतली सोडूंक बागेलीपणान चल्लो. जेजू गुरू शिसांक आपल्या बापाच्या वावराक वेचून काडूंक ताची आत्मीक, गवळीक आनी मोनाची आकारणी करता. पवित्र पुस्तकाची जाणवायेची खोलाय शिकयता. जेजू मिशनार. जेजू ह्या संवसारान बापाच्या मोगाचो मिशनार जालो आनी आपल्या शिसांकूय असलेच मिसावांक पाठयता. जेजू पेखोवणार. जेजू थकलेलो आसतनाय शिमावाच्या घरा वेता आनी ताच्या सासूमाय जोरांतली बरी करता. सगळे भाशेचे पिडा रोग बरो करता. देंवचार काडटा. जेजू मागण्याचो मनीस. भोव सकाळीं उठून एकसुरे स्वातेर मागणे कोत्तालो आनी सगळो लोक ताचे सोदीक वेतालो. जूंय जूंय ताची खबर पावनासली थंय पासून वचपाची तयारी करतालो. देवाचें राज बांदूंक, शुभ वर्तमान परगटूंक आनी देंवचार काडूंक ताचो हावेस जालो. जेजूचो तूं आनी हांव पाटलावदार जाल्यार आमी जेजू भाशेन जावंक बारीक वावरूंक जाय. तेन्नाच आमचो भावार्थ आनी धर्म अदीक देवीक, काकलुतीन, मोगान आनी बोगसोण्यान भरतलो आनी आमचे वरवीं जेजू कोण तो दुसरी अणभवूंक पावतली. म्हजो थाराव जेजू भाशेन जावंक हांव प्रयत्न करतलें आनी ताचें मिसांव फुडें व्हरतलें.